नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबरां चित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. SEZ जमीन प्रकरणाच्यो फायली दियात. ॲडव्होकेट जनरलाक चेअरमॅन मनोहर पर्रीकाराची IDCच्या बोर्डाक सुचोवणी. पयलेच बसकेंत पर्रीकारान दिली जमीन गैरव्यवहारांत घुसपल्ल्या अधिकाऱ्यांक शिटकावणी. PWD कायम करचे म्हूण कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार धडक. 1400 कंत्राटी कर्मचारी फाटली 20 वर्सां आसात फक्त 4-5 हजार पगाराचेर. फामिलीक घेवन धरण्याक बसपाची शिटकावणी. नागरी पुरवण सोसायटीचेर कमिशन कोटा सामान हार्डवर करपाचें भाडें वाडोवचें म्हूण मागतात सोसायटीवाले. लोक म्हणटात राशन सारकें मेळना. केंद्रीय विजिलन्स समितीचे सुनावणेत कागाळीच कागाळी. गोवा स्टेटीचो चेअरमॅन मुळे आड घाल्लो अविश्वास थाराव बुधवारा चर्चेक. बसक जातली काय ना थारतले हायकोर्टांत. मुळे आनी संचालक म्हणटात बसका आपोवपाचो गोंयचे रजिस्ट्राराक ना अधिकार. आनी खेळमळार ब्रिज चॅम्पियनशिपीत गोंयचो सुरेश कामत तिसऱ्या पावड्यार. राष्ट्रीय ब्रिज चॅम्पियनशीप जाता दिसान दीस उमळशीक वाडोवपी. आता खबरो विस्तारात. SEZ जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाच्यो फायली ॲडव्होकेट जनरलाक दिवन ताचे कडेन कायदेशीर सल्लो मागचो अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान IDCच्या बोर्डाक सांगलां. IDCच्या अध्यक्षपदाची सुत्रां हातांत घेतल्या उपरांत पर्रीकारान पयली बसका घेतली. आपूण डिसेंबर मेरेन IDCचो अध्यक्ष रावतलो म्हणपाचें ताणें स्पश्ट केलां. जमीन गैरव्यवहार प्रकरणांत घुसपल्ल्या कोणाकूच सोडचो ना अशी शिटकावणी पर्रीकारान दिल्या. पर्रीकारान IDCच्या अध्यक्षपदाची सुत्रां हातांत घेतल्या उपरांत संचालक मंडळाची सोमारा पयली बसका जाली. बसका फकत अर्दवर चल्ली. नव्या बोर्डाची वळख करून घेतल्या उपरांत पर्रीकारान आपली भुमिका बोर्डा मुखार मांडली. IDCतल्यो कांय गजाली जाग्यार घालपा खातीर येता त्या डिसेंबर मेरेन आपूण IDCचो चेअरमॅन म्हूण रावतलो. उपरांत थंय वेवसायीक मनशाक नेमतलो अशें पर्रीकारान बोर्डाक स्पश्ट केलें. SEZच्या जमनीच्या वेव्हाराचो नियाळ पर्रीकारान हे बसकेंत घेतलो. हे विशीं सगळी माहिती आनी फायली ॲडव्होकेट जनरला मेरेन पावोवच्यो. तांचे कडल्यान कायदेशीर सल्लो घेवचो अशें पर्रीकारान बोर्डाक सांगलें. SEZची केस सध्या सर्वोच्च न्यायालयांत आसा. जमीन गैरव्यवहार प्रकरणांत घुसपल्ल्या कोणाकूच सोडचो ना अशी शिटकावणी पर्रीकारान दिल्या. IDCचे खंयचे अधिकारी घुसपल्ले आसल्यार तांचेर खर कारवाय जातली अशी अप्रत्यक्ष शिटकावणी पर्रीकारान बसकेंत दिली. जे खऱ्यांनीच बारीक सारीक उद्योग धंदे करपाक जमीन सोदतात तांची वेगळी वळेरी करून तांकां पयलीं जमीन दिवपाचें पर्रीकारान थारायलां. दिल्लीक वचपाचें आशिल्ल्यान पर्रीकारान ही बसका बेगीन सोंपयली. IDCच्या बोर्डाची दुसरी बसका 28 जूनाक जातली. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण उरिल्ल्या सगळ्या म्हत्वाच्या विशयांचेर ह्या बसकेंत म्हत्वाची चर्चा जातली. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार. नोकरेंत कायम करपाची मागणी घेवन PWDचे कंत्राटी कर्मचारी मंगळारा मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार पावले. PWDचे 1400 कंत्राटी कर्मचारी फाटली 20 वर्सां 4-5 हजार पगाराचेर आसात. मुख्यमंत्र्यान दिल्लें आश्वासन पाळून तांकां नोकरेंत कायम करचें अशी मागणी हे कर्मचारी करतात. कायम करना जाल्यार फामिली वांगडा धरणे धरतले अशी शिटकावणी कर्मचाऱ्यांनी दिल्या. तांकां कायम करपा खातीर सरकारान मागिल्लो वेळ सोंपिल्ल्यान ते चाळवल्यात. PWD लेबर सप्लाय सोसायटीक पणजे काम करता. आज म्हाका 20 वर्सां जालीं काम करता. पण जो कितें पगार आसा तितून म्हाजे फॅमिलीचेय मेळना. अशे खुबशे भुरगे आसा जेंची कामां अशीच आसा. आमचे कडच्यान काम डबल काम करून घेता. जे परमनंट वर्कर आसा ते काम करिना पण आमचे कडच्यान डबल काम करून घेता. पण तेजे मोबदलो जर दिता म्हटल्यार जर एक शून्य टायमार पेमेंट दिनात कितें आमी अशे त्रास काडटा की पावसान आतां आमकां रेनकोट सुद्दां दिवंक ना कितें पण तरी आमकां काम करचें पडटा. आमची केस लेबर कमिशनराच्या फुड्यान आसा. आज लेबर कमिशनर आसा म्हणून आसा पण फुडें कसलीच केस ही फॉरवर्ड व्हरना. युनियन आसा. आज 20 वर्सां काम करून जर हेजो मोबदलो मेळना जाल्यार आमी करपाचें कितें. अशें रस्त्यार दवर तुमचे तोंडां फोडपाची. काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलो ताणें आमकां भरपूर कितें दिता म्हटलें आश्वासनां दिलें. शेवटाक ते गेले. BJPन आमकां आतां सांगलें की आमकां परमनंट करता. पण आज 2 म्हयने न्हू 3 म्हयने जाले पण आमकां परमनंट न्हू. सादो तो PWDचो जो मिनिस्टर आसा तो आमकां धमक्यो दिता
की तुमकां फिक्स करचो ना, तुमकां पगार हो दिता, जाल्यार आमी करपाचें कितें? आमी अशेंच रस्त्यार बसतले आनी ह्यान फुडें घरा वयचे ना, पूण अशेंच झगडटले आपल्या न्याया खातीर. PWD मिनिस्टर 300 भुरगे घेवंक सोदता. हे खंयचे? आमकां आमची सुरक्षा ना. कितें आमकां खंय तरी आमकां सुरक्षा दी, आमकां पेमेंट टायमार दी, आमच्या फॅमिलीक सांबाळपाची तरी तयारी कर. त्या नंतर 300 न्हू 3 लाख घे. चडशे जाण आहात ते 60 वर्सां क्रॉस जाल्ले आहात आनी आमकां हातीन फक्त 5,000 पगार मेळटा. तो सुद्दां स्किल्डाक मेळटा. तेच्याकून कमी मेळटा. 4,500 पगार तो अनस्किल्डाक मेळटा. आनी हे 4,500 आमी आमचे फॅमिलीक कशें पोसपाचें हें सीएमान आमकां सांगपाचें. जर आमकां रेग्युलर करिना जाल्यार आमी अशे रस्त्यार उतरतले. आमी सगळ्यांक फॅमिलीक घेवन रस्त्यार येतले. आतां नेक्स्ट टायम जेन्ना आमी हांगा येतले तेन्ना आमी सगळे टोटल फॅमिलीक घेवन येतले आमी हांगा. अजून फिक्स जाला. सोसायटी केल्यात 9 वर्स जाली. अजून जालना फिक्स. मलेरिया कामगारांचेर अन्याय जालो तो पर्रीकार सरकार दूर केलो तसो आमचो करचो हीच मागी मागणी आसा. नागरी पुरवण सोसायटीचेर कमिशन, कोटा, सामान हार्डवर करपाचे भाडे वाडोवपाची मागणी गोंयचे सोसायटीवाले करतात. जाल्यार राशन सारकें मेळना म्हूण लोक सोसायटी आड कागाळी करतात. नागरी पुरवण वेवस्था सुदारची म्हूण केंद्रीय मंत्रालयान सोसायटीवाल्यांनी लोकांची मंगळारा पणजे एकठांय भौशीक सुनावणी घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदले न्यायाधीश DP वाधवान बसकेचें मुखेलपण केलें. As the director has told you, the purpose of my visit here, Supreme Court, in a writ petition, directing the appointment of this commission, complaint was there was a lot of diversion of precious food grain, and the poor people for whom this was meant were not properly being given. I have not come here to lodge complaints or to make complaints. I want your help to improve the system. That is our basic purpose. I think every month the ration quota should be published on the paper. See, this month, June, it was published. According to me, it was 10 kilos, but when I read this, it was 20 kilos. Public, I will say, that 10 kilos rice for APL is very less. Kindly do it 20 kilos. Okay. Then wheat you are giving 3 kilos. I don't know, 3 kilos is what here. Per month 3 kilos, one ration card. Very surprising. Kindly give it at least 5 kilos. And the main problem today, what we are facing since the last 2 months is kerosene. Kerosene 1 liter, 3.5 liter, and that too who has got no gas connection. The latest circular what we have got is no gas connection. Goa, who has got no gas connection? Everyone has got 2 to 3 cylinders in Goa. Then why the kerosene itself is being distributed? What we found out was that many of the shops do not open on time for the ration, especially towards the end of the month. They keep their shops open. This creates a lot of inconvenience for the beneficiaries because towards the end they finish their money, and if they do not reach on time, they are being told there is no ration available. ग्रॅज्युएट जावन हांव 4 वर्सां बेकार भोंवला म्हणून हांवें ती सोसायटी घेतलेली. सोसायटी घेवन वयल्यान हांव त्रासान पडला आनी आतां हांव बरें सुटबूट घालून वतना हांवें दुसरो बिझनेस केला म्हणून ह्या सोसायटीक काय मेळना. आनी अशें धरून नाका कितें इन्स्पेक्टर आनी सोसायटीकार म्हणजे चोर म्हणून. आमी चोर न्हू. जर भूक लागली जाल्यार तो चोरूंक वयतलो अशें लक्षांत दवरा. 20 years back, whatever commission we are getting, we are running on very paltry margin. And we cannot run these societies and the third-party shops also. So government should take good action on that. My team is coming tonight also, and then tomorrow we are having bulk meetings, and we are visiting various shops and homes of beneficiaries also, get a first-hand knowledge. Then we will give a report to the Supreme Court as what our suggestions are. But one thing I can say, as I said earlier also, you should have something like this BDS Lok Adalat, may not every month, maybe after 2 months. So people can just come up. It is very difficult to meet officers, they are all busy otherwise. And you can go on making representations. So director, secretary, or even all these factors concerned should come. Immediately reply should be given. They should come with files. So let's do something like that instead of going to a writing like this, and then even RTI can be kept aside for some time. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.